नमस्कार. दनपारच्या खबरांत कानिफनाथ तारीचो येवकार. खबरो विस्तारान. कोमिरदाद जमनीर प्रकल्प हाडटले जाल्यार कायद्यात बदल जाय. मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयला. कोमिरदाद समित्यांक तेक्याचो उलो. तेवटेन गिरी कोमिरदादीचो अध्यक्ष म्हणटा, कोमिरदादी वेली घरां कायदेशीर करूंक कायदो बदलपाची गरज ना. चडशीं घरां भायल्यांची. गोंयकारांचो इशू समित्यां कडेन उलोवन सोडोवं येता. जानेरांत कोमिरदाद अधिवेशन. कोमनीदादीच्या जमिनीर प्रकल्प हाडटले जाल्यार कायद्यात बदल करपाक जाय. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत प्रुडंटा कडेन उलयलो. समित्यांनी तेको दिवचो म्हूण उलो. आनी नवे रिफॉर्म्स ज्या पद्दतीन हाडपाक जाय आनी लोकांक हेजो म्हणजे आमी जशें म्हणटा की गोंयकारांकूच हेजो फायदो जावपाक जाय. सरकाराचे विविध प्रोजेक्ट करपाक फायदो जावपाक जाय. हाज्या खातीर आमी जर अमेंडमेंट चेंजीस कितें सजेस्ट करता तांचे कॉग्निजन्स जे आसता पळय तितूर तेंच्यांनी ते काही गजालीक सपोर्ट करपाची गरज आसा. दुसरे वटेन कोमिनीदादी वयली घरां कायदेशीर करपाक कायद्यात बदल करपाची गरज ना म्हूण गिरी कोमनीदादीक दिसता. गोंयकारांचो इशू खंय समिती कडेन उलोवन सोडोवपाक येता. जानेरांत कोमनीदाद कन्व्हेन्शन. That the Komunidad lands, which are agricultural lands, are better administered to see that agriculture production increases in the state. If government is trying to legalize the illegal constructions, my counter question to the government is only one: what happens to the genuine citizen of the state who follows all the laws? Illegal construction आसा ते मायग्रंट लोकांचे, कोणाचे गोवन्सो जेन्युइन तर केस आसा तेका कायदोची दुरुस्ती करपाची गरज ना. सच केसीस फर्स्ट हॅव टू बी एग्जामिन्ड. मागीर ताका फावो ते प्रमाणे each committee will take action, and I'm sure nobody will take action on his fellow Goans if they are by merit deserving some consideration and some रिस्पॉन्स फ्रॉम द कोम्युनिटी. ब्लँकेट इलिगल कन्स्ट्रक्शन करपाक तर लोकांक एक परवानगी दिली जाल्यार म्हाका दिसना हे टावन प्लॅनिंग आनी म्युनिसिपालिटी आनी पंचायत आनी कन्वर्शन सानादा आनी ही ऑफिसां बंद करून उडोवपाची. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. दाबोळे एअरपोर्टार MiG-29चो टायर फुटलो. ह्या घडणुकेक लागून एअरपोर्ट ऑथॉरिटीन सोमतीच धांवपळ करून परिस्थितीचेर नियंत्रण मेळयलें. कोणाकूच दुखापत जाल्ली ना म्हूण रिपोर्ट. 2 वेवसायीक विमानां देंवपाची आशिल्ली ती मोपा एअरपोर्टार डायवर्ट केला म्हूण सुत्रां सांगता. एक MiG-29 इंडियाचे एक डिफेन्स फायटर प्लेन एक टायर बस्ट जालो आनी हे MiG-29 फ्लायट जे आसा टॅक्सीवे नेवल टॅक्सीवे जे आसा ते सायडीन पावले. सद्याक जी आमकां इन्फॉर्मेशन आयल्या की तातूंत अजुनूय कांय कॅज्युअलिटी जावंक ना. हो दाबोलीम एअरपोर्ट जो आसा इज अ डिफेन्स एअरपोर्ट आनी यूज फॉर सिविलियन पर्पज. सो खंय तरी नेवीची प्लेन जे आसता MiG-29 हे हांगा एक रुटीन सॉर्टी करता वेन एवर देर इज टायम अवेलेबल. सो ते हिशोबान जेन्ना आयज एक ही घटना आमकां जी सद्याक आमकां कळून आयिल्ली आसा की एक MiG-29 फ्लायटाचें एक टायर बस्ट जालें. सद्याक तरी नेवीचे वेबसायटीचेर जावं ऑफिशियल हाजेर उघड जालें ना. पूण आमकां जे टॉप सोर्सान सांगलें की ही घटना सुमार 12:30 घडली आनी इमिजिएटली मागीर सद्याक फायर ब्रिगेड आनी बाकीचे अदर एजन्सीज रश टू द साइट. चालू हो गया ऑलरेडी. कोलकाता से जो फ्लाइट था वो लैंड भी हो गया है. अच्छा. कितना फ्लाइट्स डाइवर्ट हो सर अप्रोक्सीमेट? टोटल 11 फ्लाइट्स गॉट डाइवर्टेड. 11 फ्लाइट्स गॉट डाइवर्टेड ना सर. वास्कोच्यान कुडण मिडिया खातीर विक्रम नायक. कुडणे सांखळेच्या महालक्ष्मी हायस्कुलात चोरी. विद्यार्थ्यांची जमा जाल्ली फीचेर चोरांनी हात मारलो. स्कूल वेवस्थापन सांगता ते प्रमाण 60-70 हजार रुपया चोरले. दिवचल पुलीस आनी डॉग स्क्वॉडान तपास केलो, मात क्लू सापडूंक ना. मोलेच्या अभिनव हायस्कुलातूय चोरयेचो यत्न. चोराच्या हाताक काय सापडूंक ना, मात तो CCTVत सापडलो. कुडणे सांखळेचे महालक्ष्मी हायस्कुलात शेनवारात चोरी. विद्यार्थ्यांनी भरिल्ली कॅश फी 60-70 हजार रुपया व्हेले. चोर दाराची 4 लोकां फोडून कॅश आशिल्ल्या ड्रॉवरा मेरेन पाविल्ले. भुरग्यांचे बोर्ड फी जी आसा प्रत्येक वेळी 700 रुपया बोर्ड फीज. ती बोर्ड फी आमकां भरपाची आसली भुरग्यांची आनी ते बोर्डाची सायड आतां ओपन जावपाची आसली आनी ताका लागून आमी ती कॅश हांगाच दवरली. सो ते समाधार मंगळारा भरपाचे अशें ठरून अशें चिंतून ते मागीर ती कॅश थंय उरली. जे तारप आसता पूण म्हाका मातशें दुसरे भशेन दिसलें. पूण हांव बेगीन बेश्टीच गेट ओडली आनी हांव तसो म्हाजो दुसऱ्या पिवनाक गेल्लो. ताका घरा कडेन घेतलो आनी ताका विचारलें, आरे म्हटलें तुवें लोकां काल सगळी सारकी केल्ली, आतां इस्कोलान गेल्ले तूं? तो म्हणालो ना म्हणटकूच मागीर टायम काडून दोगूय आमी हांगा येयले आनी हेवटें पळयलें सगळ्याक फिरोन. तेन्ना आमकां चोरीचो प्रकार कसो दिसलो की तेणें सराक फोन केलो. डॉग स्क्वॉड येयले. तो स्क्वॉड येवन तेंच्यांनी इन्वेस्टिगेशन करून
वयतले साधारण अमावंट आसलो तो 45,000 प्लस आनी 20,000 प्लस लग्नाचेर आसपास अमावंट आसलो असो चोरी एक गेलो. मोलेच्या अभिनव विद्या मंदिरात चोरयेचो यत्न जालो. चोरांच्या हाताक कांयच सापडूंक ना. मात चोर सीसीटीव्हीत सापडलो. पुलीस तपास चल्ला. PI आयले हांगसर आनी तांच्यांनी मागीर आमी भितर आयली. तेच्या उपरांत पळय जाल्यार हेडमास्टराची कॅबीन आनी आमचें ऑफिस फोडिल्लें आशिल्लें. तशें आमचे पयशे कितें व्हरूं ना आनी बाकीचें जें कितें व्हेलां तेचो तपास सद्या चालू आसा. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी आनी विवेक प्रभू. कांय देशांनी विजा फ्री केल्ल्यान टुरिस्ट भायर सरले. हेर देशांत गैर चालू आशिल्ल्यानूय अंदू गोंयांत विदेशी टुरिस्टांचो आंकडो पडलो. कोविडाचो परिणाम ना. TTAG अध्यक्ष निलेश शाह प्रुडंटा कडेन उलयलो. फाटल्या 5 वर्सांच्या तुळेंत अंदू देशी टुरिस्ट खूब आयल्यात. मात लोकसभा वेंचणूक लागीं पावताच तेवूय उणें जातले म्हूण शिनाल. विजा फ्री दे आर रुलींग नेबरींग कंट्रीज फ्लायटांनी आनी हॉटेलांनी तो स्टार्टिंग तांकां दिसूना. एअरलायन ऑल्सो ताका सांगलें जाता इतको ट्युरिस्ट येना अशें दिसलें. आसपास आसा ती नासा. सो प्रायसीस हॅव बीन रॅशनलायज. वी होप की आतां क्रिसमस टायमाक ऑलमोस्ट 90+ बुकींग आसा. गोवा हॉटेल फूल आसा. इट शूड हॅव बीन बेटर बट यू कांट कंप्लेन लुकींग एट की प्रेझेंट सिच्युएशन जी पळयता आमी तर फॉरेन टुरिस्ट ऑटोमॅटिकली कमी आसा कंपॅरेटिवली बिकॉज ऑफ वॉर लायक सिच्युएशन एट 2 प्लेसीस. सो इट लुक्स लायक द रिपीट कस्टमर जे येवपाचे आसा ते मातशे कमी आसा अशें दिसता. कोवीड जो आसा वन थिंग वी हॅव टू रियलायज की गोवा हॅज वर्क ड्युरींग कोवीड. गोवा वॉज अ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट एज फार एज टुरिझम इज कन्सर्न एट कोवीड टायम्स. If you compare that, we are at 33% of that level. As far as domestic is concerned, we had reached good level last year, and ह्या वर्सा मातसो कमी आसा comparatively. But overall, I think tourism is flourishing. Election, and when we are talking national election, definitely people like to travel less during that period because people, India as such, people are political. So they may be campaigning for someone, or they try to carry unforeseen incident may happen, or election time they want to be for voting purpose they want to in their state. लोकसभा आनी राज्यसभेत मंजूर जाल्ल्या भारतीय न्याय संहिता, नागरीक सुरक्षा संहिता आनी साक्ष अधिनियम विधेयकाक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून मंजुरी दिली. ब्रिटिशांचे भारतीय दंड संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर आनी इंडियन एव्हिडन्स एक्टाचे सुवातेर आतां हे तिनूय कायदे लागू. नव्या कायद्या प्रमाण आतां राजद्रोह ना, देशद्रोहाचो गुन्यांव. घेवया एक ल्हानसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. काँग्रेसीचे आमदार फुटले, मतदार न्ही. आमदारांनी पक्षांतर केले म्हूण पक्ष फ्राक जायना. काँग्रेसीच्या सगळ्या बारीक मोठ्या फुडाऱ्यां कडेन उलोवन फुडें कशें वचपाचें तें थारायतले. गोंय काँग्रेसीचो नवो प्रभारी माणिकराव ठाकरे प्रुडंटा कडेन उलयलो. 28 डिसेंबराक नागपूर रॅली. ती जाले उपरांत नव्या वर्सा गोंयांत येता म्हूण ठाकरे प्रुडंटा कडेन उलयला. लोकसभा वेंचणूक तेंकले आसतना काँग्रेसीन चडशा राज्यांचे नवे प्रभारी नेमले. माणिकराव ठाकरे कडेन दामाव दीव दादरा नगर हवेली बरोबर गोंयची जबाबदारी दिल्या. काँग्रेसीचे आमदार गेले, मतदार काँग्रेसी कडेनूच. तो प्रुडंटा कडेन उलयलो. किती काही असलं तरी जनता काँग्रेसच्या सोबत आहेत. 4-2 लोक निघून गेल्याने काही पक्ष त्या ठिकाणी कमजोर होत नाही. पक्ष मजबूत आहेत. परंतु सगळ्यांना सोबत घेऊन पुढे जाण्याची गरज आहे. ती मी सातत्याने करावं लागणार आहे. शेवटी आज पहिली जबाबदारी तर ही आहे की सगळ्यांची भेटी घेऊन सगळ्यांची मतं जाणून घेणं. सिनियर लीडर्स आहे त्यांना आणि जे कार्यकर्ते आहेत त्यांच्याशी संवाद साधून त्यांची मतं जाणून घेऊन मग नंतर मग काय त्याविषयीचं धोरण ठरवायचं. ते पुढे मग तशा पद्धतीने स्टेप घेता येईल. वेंचणुके खातीर प्लान करतना हे राजकीय पक्षांबरोबर चर्चा करपाची काय ना ते खंय गोंयच्या मुखेल फुडाऱ्यांबरोबर चर्चा करून थारायतलो. लोकसभेचे उमेदवार पार्टीचे सच्चे प्रक्रियेंतल्यान थारतले. तर लोकसभा तर फार तोंडावर आलेले आहेत, होणार आहेत. पार्टी वेगाने पुढे घेऊन जाऊन लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीला मजबूतीने उभी करण्याच्या दृष्टीने काय करता येईल ते सगळ्या गोष्टी कराव्या लागतील.
नाही, लोकसभेची उमेदवाराची प्रोसेस आहे. ती प्रोसेस जी काही स्टेट लेवलला करायची आहे ती करू आम्ही. नाही, इतर पक्षाच्या इतर सगळ्या प्रमुख नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतरच हे सगळ्या पॉलिटिकल घडामोडी ज्या आहेत इतर पक्षाची चर्चा करायची, काय करायचं, त्यांच्याबद्दलची भूमिका काय, हे सगळं मला जाणून घेतल्याशिवाय त्या हे नाही करता येणार. पण मी सगळ्यांना बांधणी करण्याचं काम करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. 28 डिसेंबराक नागपूरची रॅली जाल्या उपरांत माणिकराव जानेरात गोंयांत येवपाचो. काँग्रेस पक्षाचे सगळ्या फुडाऱ्यांक एकठांय हाडून पक्ष उबारपाचेर ताचो चड भर आसतलो म्हूण ताणें प्रुडंटाक सांगलें. प्रुडंटा खातीर लोकी शिलकार. पेडणे येवपी थीम पार्काक आमदार प्रवीण आल्लेकराचो येवकार. पयलीं विरोध आशिल्लो, मात सीएम आनी माविनान ताका फायदे सांगले. पेडणेकारांक जॉब मेळटले म्हूण आल्लेकार राजी. नगराध्यक्षानूय थीम पार्काक येवकार दिला. थळाव्यांक नोकऱ्यो आनी टॅक्सीवाल्यांकूय बिझनस मेळटलो. बऱ्या पर्यटनाचे थळ जावन येता म्हूण नगराध्यक्ष उलयला. पेडण्यात थीम पार्कात वेगवेगळ्यो गजाली आसतल्यो. पर्यटनाच्या नदरेन देशांतलो पयलोच थीम पार्क गोंयांत जाता. पळोवया ह्या पार्कात कितें आसतलें तें. पेडण्यां येवपी थीम पार्कात पर्यटकांक आकर्शीत करपाची संकल्पना. तातूंत ताजमहल, लाल किल्लो, कोणार्क, आग्राच्या किल्ल्याचे प्रतिकृती आसतले. अजंता एलिफंटाच्यो गुफा कश्यो आसात तेवूय दिसतले. भारताचे आदले राजा महाराजा फतेहपूर सिक्री आनी हेर इतिहासीक दायजांचे मॉडेल्स एकेच सुवातेर पळोवंक मेळटले. थीम पार्क अम्युजमेंट पार्काच्या पावड्यार तयार करतले. तातूंत 250 तरी जॉब तयार जातले. 83% नोकऱ्यो गोंयकारांक. पयलीं हांवें तेजेर ऑब्जेक्शन हाडलेलें. एक्चुअली खरें म्हणल्यार ऑब्जेक्शन हाडलेलें. मागीर ऑब्जेक्शन हाडटरीत मागीर मिटींग जाली. सीएमानूय सांगलें, तशेंच आमच्या मोवीन गदिनो तेणीय सांगलें कितें हेजेर खंय तरी आमकां पेडणेकारांक लागून खंय तरी बेनिफीट जावंक शकता. थीम पार्काक लागून गोंयच्या पर्यटनाक बूश मेळपाक शकता. एका रिपोर्टा प्रमाण थीम पार्क टुरिजम 13% CAGR रेटीन वाडटा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. पर्वरे फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून नित्याक यो वच करतल्यांक त्रास जावंक जायना म्हूण ट्रॅफिक मॅनेजमेंट प्लान चल्ला. PWD आनी बाकीच्या खात्यां कडेन उलोवप चल्ला म्हूण ट्रॅफिक SP अक्षत कौशल प्रुडंटा कडेन उलयला. पर्यायी रस्तो खंयचो आसचो तेंय पळयता. काम धंद्याक यो वच करपी लोकांचो विचार करून खंय ट्रॅफिक प्लान करतले. जुवारी पुलाचे दुसरे फेजीचे कामाचे उक्तावण करतनाच पर्वरे फ्लायओव्हराची बुन्याद घाला. पीक हवरात पर्वरे ट्रॅफिकाचे 12 वाजता. तातूंतच फ्लायओव्हराचें काम सुरू जाल्यार कशें कितें हो सगळ्यांकूच प्रश्न. ट्रॅफिक SP म्हणटा कामा धंद्याक यो वच करप्यांक त्रास जावंक जायना म्हूण. PWD आनी हेर खात्यां कडेन उलोवन ट्रॅफिक मॅनेजमेंट प्लान करप चल्ला. पर्यायी रस्तोय थारायतात. ट्रैफिक जैसे जैसे कॉन्टीन्यूसली हम PWD के साथ और बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ बातचीत में हैं और उन्हीं के साथ मिलकर एक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बनाया जा रहा है ताकि मिनिमम इनकन्वीनियंस दी जाए विजिटर्स को. और जो लोकल लोग अपनी नौकरी के लिए भी जा रहे हैं पैंजिम सिटी या फिर टुवर्ड्स नॉर्थ गो और साउथ गो और फोंडा, उन लोगों को बहुत ज़्यादा वहाँ पे रुकना ना पड़े, इसके लिए हम ऑल्टरनेट रोड्स PWD के साथ आइडेंटिफाई करवा रहे हैं. उस पर अगर कुछ काम करवाना हो तो उनको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और होपफुली हम इस सिचुएशन को अच्छे से मैनेज कर लेंगे. फाइनल कुछ डिसीजन हुआ है सर पर्वरिम फ्लाईओवर के रिलेटेड जो ट्रैफिक डाइवर्जन है? अभी इसमें डिस्कशंस चल रही हैं हमारी और जल्द ही हम इसके अंदर आपको टाइमली सारा इसमें एक्शन हो जाएगा. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. साळगांव पर्वरे 4 दिसां भितर उदका पुरवण जाग्यार पडटली म्हूण WRD मंत्र्यान उतर दिल्लें. मात तिळारीचे कालवे अजूनय सुक्यार. साळगांवच्या लोकांचो फॅक्ट चॅक. नळाक थेंब ना म्हूण पर्वरे आनी साळगांवचो लोक बेजार. साळगांवचो राजेश दाबोळकार तिळारी कालवो पळोवन आयलो. तिळारीचें उदक आजून मेरेन तरी सोडिल्लें ना. पर्वरी सध्या 2-3 दीस आयकपाक येता की उदकाची शॉर्टेज आसा. ताकाच लागून आमी ग्रावंड रियालिटी चॅक करपाक पर्वरी आयिल्ले आनी अशेंच आमकां दिश्टी पडलें की पर्वरी सारकी उदकाची शॉर्टेज आसा. काही लोकां कडेन आमी उलयले, काही लोक आमचे कडेन उलयले कॅमेराचेर, काही लोक उलोवपाक सोदनासले. ते कारणां वेगळी वेगळी आसा. परंतु जे तिळारी कॅनलाचें जे काम चालू आसलें ताका लागून डिले जाला कामात. ताका लागून जे कॅनलाचें उदक आजून पर्यंत सोडूंक ना. ताकाच लागून जे नॉर्थ गोवा उदक सप्लाय जाता फ्रॉम तिळारी ते उदक खास करून पर्वरी मतदारसंघात पावपाक उशीर जाल्ल्या कारणान लोकांचे हांगा हाल जाल्ले आसा. वचून ते पाहणी तरी करूया बा कितें एक्चुअल सिच्युएशन आसा तें. पण हांगर येयल्या उपरांत म्हाका कळ्ळें कितें हे कॅनल आसा पळय ते ड्राय पडलेले आसा आनी काम अर्दवट आसा. आतां पयर
WRD मंत्री डॉक्टर सुभाष शिरोडकर आमकां सांगले कितें 4 दिसांनी तुमकां रेग्युलर उदक येतलें म्हणून. आतां उदकाचो आता ना पता ना. आतां मंत्री खोटे कितें बोलले तें म्हाकाय खबर ना. एक दीस दिसा उदक सोडलें 2 वरां आनी कॅनल जर हांगा ड्राय पडलेले जाल्यार आमकां उदक गावतलें कशें? कलंगूट, कांदोळे, अंजुना, शापोरा ह्या जाग्यार हॉटेलां आसा आनी आतां हो ट्युरिस्ट सिजन आहा. म्हाका दिसना की कोणें आज पर्यंत कलंगूट, कांदोलीम ह्या जाग्या वयल्यान उदकाची शॉर्टेज आसा म्हणून कोणें कंप्लेन केल्ली आहा. दुसरी लॉबी आसा टँकरवाल्यांची. टँकर जे आसा पळय गव्हर्मेंटाचे कसल्या तरी नियंत्रण ना. आयज 1000 रुपया टँकरवाले चार्ज करता. तर आज लोकांचे प्रॉब्लेम अशें जाला की लोकां लागीं हांगा स्टोरेज फॅसिलिटी ना. कसल्योच स्टोरेज फॅसिलिटी ना. म्हणल्यार बुडकुले, कवशे, बॅरलां तसली कांय व्हडलीशी ना. कित्याक लोकांक PWD उदकाची संवय जाल्ली आसा. कितले जाण वचून ते वचून ऑफिसान वचून सांगून लायन घेतला. ते सरसून म्हाका तुमकां अजून नळच दिवंक ना म्हणटा तुमी. आमकां नळ आसा रे बाबा. नळ कित्याक ना? नळ आसा. उदक येना ते. म्हाका दिसता कोण जे पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा परवरचे बाबा खंयच्या टायमार खंयच्या भागात उदक सोडटले ही जर म्हायती मेळटा जाल्यार एक अंदाज तरी येता. बाबा लोकांच्या मनात ती एन्झायटी आसता फाल्यां बाबा उदक जाय आसचें ना जावं येतलें जावं कितें. आनी केन्ना केन्ना उदक अर्द्या वरा खातीर येता, बारीक येता, पिरी येता आनी वता. तर लोकांक खबर आसा केन्ना येतले. उदका खातीर लोक सारके म्हणटा तांकां उदकाची सारकी गरज आहा. ताका लागून WRDन बेगींतल्या बेगीन हे उदकाची समस्या ती दूर करची अशी लोकांची मागणी आसा. परवरीच्यान प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.